राजकीय फुडाऱ्यांची राजकीय वाटचाल अजूनही सुरूच आसा। कांय दीस ते काँग्रेसीत आसात जाल्यार कांय दीस भाजपा पक्षांत अशे कितलेशेच जाण आयले आनी गेले। कांय जाण वेंचणूक लेगीत हारले। निमणे सगळे मतदारांच्या हातान आसात अशे विधान भाजपाचे साळगांवचे आदले आमदार दिलीप परोळेकार हांणी व्यक्त केला। नवीन फुडाऱ्यांक पक्ष प्रवेश करतना विश्वासात घेनात, थेट तांकां कित्याक पक्षान घेतला ते एक बसका घेवन सांगपाचे सोपस्कर करात अशें दिलीपान सांगलां। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येयले, पूण काँग्रेसीच्या पयलीं ते खंय आसले आनी खंय तरी बीजेपीन आसले। तेच्या पयलीं ते काँग्रेसीन आसले, तेंची मरे वाटचाल चालूच आसा। काँग्रेस, बीजेपी, मागीर परत काँग्रेस, आतां परत बीजेपी, वाटचाल चालू आसा। सो तांकां दिसलें की हांगा येवन कशें येयले। आमचे सेंट्रल लिडरशीप आसूं, आमची गोंयची लिडरशीप आसूं, तेंच्यांनी कितें उलयलें आनी तांकां घेतले। म्हाज्या हेजेर कांयच म्हणणें ना इतक्याकूच लागून ती गेली 30 वर्सां जालीं ह्या पक्षान आमी काम करीत आसा आनी आमी आहा थंयच आसा। पक्षान सांगलें अमकें काम करता। आतां काल मिटिंगेक आपयले आनी तेंच्यांनी आपलें कितें सांगूं जाय, स्पश्टीकरण दिवंक जाय तें दिलें, आमी आयकलें। तेच्या पयलीं पणजे येयल्ले, पणजे सांगलेलें कोर हेजी मिटींग म्हणून, आमचें ऑफिस बेरर म्हणून सांगलें, आमी आयकलें। आमचें कांय उलोवप ना। आतां ह्या शेणार जर आमी कितें उलयलें जाल्यार तें आमचें हें जातलें, कन्सिडर जातलें ना न्ही, कन्सिडर जावचें ना। कित्याक बेश्टें उलोवप? सो आमी पळयता की ते करतले, हे बरोबर करतले अशें आमकां दिसता। आतां कितकें बरोबर करतले तांकां खबर आनी येयला पळय तांकां खबर। हेजी व्हडली डिसिजनां आसता, तेन्ना कॉन्फिडन्सान आमच्या आदल्या बारीक कार्यकर्त्यांक घेयना। गेल्या फावटी 10 जाण बीजेपीन येयले, बीजेपीचे तिकेटी लढले आनी कितके जाण घरा गेले आनी कितें जालें पळय तें। लोक शाणे जाले। आतां कितें आसा पळय ते लोकूच निर्णय घेतले।